नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तवशे घालून दाळीचो रोस। ही हांवें अर्द कप तोरची दाळ कुकरान शिजोवन घेतल्या। कुकराची हांवें 3 शिटी काढून घेतल्या। तवशाच्यो फोडी करून घेवपाक जाय। तवशे पयलीं तासून घेता। तवशे तासून घेवपाक जाय। तवशाचे आता कुडके करून घेवया। तवशातले बियो काढून घेवपाक जाय। तवशातले अशे सगळे बियो काढून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशे करून बियो काढून घेवपाक जाय। हाज्यो आता आमी फोडी करून घेवया। दाळ हांवें दुसऱ्या आयदनान घालून गॅसार दवरल्या। तातूंत हांव तवशाच्यो फोडी घालता। थोडे मीठ घालता। मीठ फोडी शिजता आसतना घातले म्हणटकूच फोडी खावपाक रुचीक लागता। ढवळून घेवया। थोडेशे उदक घालता। ढवळून घेवया आनी तवशाच्यो फोडी शिजोवन घेवया। तवशाच्यो फोडी शिजता तोपर्यंत आमी मिरसांग वांटून घेवया। ही हांवें धाकली 1 वाटी सोय घेतल्या। 6 सुक्यो मिरसांगो घालता। सुक्या मिरसांगाच्या जाग्यार मिरचीची पावडर वापरल्यार जाता। 1 चमचो सुकी कोथमीर, पाव चमचो हळदीची पावडर घालता। थोडीशी आमटाण घालता। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। तवशे बरे शिजपाक दिवपाक जाय। शिजता आसतना मदीं मदीं अशें ढवळून घेवपाक जाय। हे पळयात, तवशे बरे शिजला। तवशे शिजल्यानंतर तातून आमी ग्राइंड केल्या ती मिरसांग घालूया। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। ढवळून घेवया। तातून हांव तेफळां धाडावन घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। ढवळून घेता। अर्ध चमचो गोड घालता। गोडाच्या जाग्यार साखर घातल्यार जाता। ढवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। तवशाचो रोस बरो खतखतपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। तवशे तेफळ घालून दाळीचो रोस खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।